इवन फॉर स्मॉल थिंग्स समटायम्स पीपल टेंड टू गो फॉर अँटीबायोटीक. तातूंत हांव डॉक्टरूच आसा अशें म्हणना, म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंत सामील सगळेच कोण कोण आसता ते सांगता. एक सामील कोण आसता केन्ना पेरंट्स आसता. ते पेरंट्स कितें करतात, ना व्हडल्या बाबूक ते दिल्ले, ते दिवन ताका बरें दिसलें, ते मागीर धाकट्या बाबूक दितात. ताच्या फुडले आनीक शाणे लोक असतात. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक. दे ट्रीट, तांकां कितें दिसता ल्हान भुरगे म्हणजे हाफ किंवा 1/4 एडल्ट. म्हणजे समज हांव फूल पॅरासिटामॉलची गुळी घेता जोरा खातीर, जाल्यार बाबूक अर्दी दिवप. जर तो 12 वर्साचो आसा जाल्यार 6 वर्साचो जाल्यार ताका पाव दिवप. म्हणजे असं म्हणजे ते जस्ट म्हणजे की ल्हान भुरगो म्हणजे 1/4 ऑफ द एडल्ट किंवा 1/8 ऑफ द एडल्ट किंवा हाफ ऑफ द एडल्ट अशें ट्रीट करप, म्हणजे अशें समजप. हाऊ फार दिस इज करेक्ट? दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग. या कित्याक आमकां खबर आसा की बेबी, अ चायल्ड इज नॉट अ मिनी अडल्ट. करेक्ट. सो आमी आतां फॉरगेट एन अडल्ट, एक 12 वर्साचो भुरगो आनी 2 वर्साचो भुरगो, हाच्याय बी बॉडीन भरपूर डिफरन्स आसता. सो खूब फावटी अशी, बट आय वूड पुट अ पॉयंट आतां की पेरंट्सनी दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट देअर किड्स. मोस्ट ऑफ द पेरंट्स दे विल नॉट डू लाईक दिस. बट जी एक 5 to 8% who are believing की व्हडल्याक दिल्लेंच धाकट्याक हें दिवपाचें मेडिसीन इज एब्सोल्युटली रॉंग. टायप ऑफ ऑर्गॅनिजम्स म्हणल्यार जे जंतू आसता न्ही, जे तांकां अफेक्ट करता, ते खूब डिफरंट आसता. सो एक जे सपोज मेडिसीन व्हडल्या भुरग्याक दिलें तेच तूं धाकट्या हाका दिलें, ताका इफेक्ट येवचो ना. दुसरें इज ओवरडोज जावपाक शकता. एब्सोल्युटली. सो ल्हान बेबी आनी आमचे न्ही एज अ पिडियाट्रिशियन आमचे सगळे वेट आनी वेटा प्रमाणे कॅल्क्युलेट केल्ले डोजीस आसता, विच वी हॅव लर्नड ओवर द पास्ट सो मेनी इयर्स. म्हणटकूच पेरंट्सांक हाफ द डोज आनी 1/4 द डोज केलें जाल्यार इज एब्सोल्युटली रॉंग. आनी तुमी दुसरें विचारलें ते एंटीबायोटिक्सा बद्दल. सो आमी हें पयलींच सांगलां की कॉमन कोल्ड जें आसता पळय तें वायरसान जाता. जे ऑर्गॅनिजम दॅट इज कॉजिंग कॉमन कोल्ड इज अ वायरस. आनी अँटीबायोटिक्साक ह्या वायरसाचो कांयच रोल ना. सो जेन्ना वायरल इन्फेक्शन आमच्या बॉडीन जालें न्ही, अँटीबायोटीक दिवन ताका वायरसाक आमी मार करतली ऑर ताका अटॅक करतली इज नॉट पॉसिबल. म्हणटकूच इवन थोडी पेरंट्सांक कितें दिसता की अँटीबायोटीक 1-2 दीस ऑफ जोर जर जालो की अँटीबायोटीक ना सुरू करप. सो विच इज नॉट रायट. कित्याक व्हायरल फिवराचे तुम्ही फर्स्ट डे सुद्धा जर अँटीबायोटीक केलो, जोर ते 3 ते 4 दीस उरतलोच. अँटीबायोटीक घालें म्हणून एक दिसान वचचो ना. आनी दुसरी गोष्ट अगेन आय वूड लायक टू टेल यू की अँटीबायोटीक हॅज अ रोल ओनली इन बॅक्टेरियल. आतां सपोज 3 दिसा वयर जोर आसलो की यू हॅव टू टेक, तुज्या भुरग्याक परत दोतोरा कडेन वचून एक्झामीन करपाचें गरजेचें. बिकॉज थोडे सिम्पटम्स जे आसता ते दिसाक फर्स्ट डे दिसना, सेकंड डे दिसना. टॉन्सिल्स फॉर एक्झाम्पल, टॉन्सिलर एनलार्जमेंट, ताज्या खातीर अँटीबायोटीक दिवप गरजेचें आसतलें.